पंचायत नेवरा आसा तिसवाडी तालुका ते 4 वर्सां नियरली हांव ह्या एक अंडर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्णान ह्या हातून हांव पंचायतीन काम करता. तितून भरपूरशे ऑल द स्किम्स जे डिपार्टमेंटान आसा ती सगळी डिपार्टमेंटाची फॅसिलिटीज आनी स्कीम कितें आसा हे आमकां कॉन्सेप्ट आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर एवरी आनी एटलिस्ट मंथली लायव्ह इंटरेक्शन आसता. येता ते 7 तारीख लायव्ह इंटरेक्शन चीफ मिनिस्टरचे आसा आनी जे स्कीम गव्हर्मेंटाच्यो जितले आसा ऑल द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान जे पावच्यो लोकां खातीर आनी सामाजीक कार्या खातीर जे अंडर दीस आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गुड कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. हांव इतलें सांगूंक सोदता की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी हेड ऑफ द ऑफिसर जे आसा अंडर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण मित्र जे स्कीम जे आसा डिपार्टमेंटान दवरूं नाका ते लोकांक गोंयच्या लोकां खातीर दिया. आज आमी सर्वसाधारण सरकारी नोकरी शिवाय आमकां पर्याय आमचे नासता. म्हणजे म्हाका दिसता 5 वर्सांच्या टर्माक जर आमी विचार केलो जायत की आमी 5% ते 10% जर तरुणांक जर आसा खंय तरी बाबा सरकारी नोकरी बाबा तुजी वेवस्था हांगा जावंक शकता अशें म्हणूं येता. पण आज उरिल्लो 90% तरुण जो आसा तोय सरकाराच्या नोकरेचेर अवलंबून आसता आनी तो निराश आतां आसता. ताका पर्याय दिवपाच्या दृश्टीन विचार करपाची गरज आसा. आज आमी आदर्शवत संघ म्हणत की ज्या तरुणाचें एक मिशन हें सगळें आमी करता आसतना आमकां फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा की ह्या वाठाराचो 100% तरुण आसा तो स्वयंपूर्ण करपाक जाय, सशक्त करपाक जाय आनी ताकदवन करपाक जाय हें आमचें मिशन आसा. कठीण कांय नासता. आज जर म्हाका दिसता म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो जो आसा न्ही म्हज्या आयुश्यांतलो स्वर्णकाळ अशें म्हणल्यार म्हाका दिसता मागीर स्वर्णाक्षरांनी बरोबर. कारण आज हांव सभापती आसा, गोंयांत आमचें सरकार आसा, केंद्रांत आज आमचें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा. जो विचार आमी हांगा करता तो विचारचें मिशन तो फुडें व्हरपाक सोदता. आनी जर अशा स्थितीक जर इतली जर आमकां म्हणजे सगळ्या प्रकारची एक्सेस आनी बाकी सगळ्याची ताकद आसपाक जाय ती आमी करपाक शकले ना जर जायत ती जाल्यार आमी दुर्दैवी ठरतले. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते विशय आमकां घेवन वचपाचें आसा. आमी 100% ठरयला 10 वर्सां भितर सबंद देशाक जे आसा न्ही काणकोण मतदारसंघ म्हणटा तो काणकोण भाग जो आसा म्हणजे कसो समृद्ध जावं येता, कसो एक रोल मॉडेल जावपाक येता आनी काणकोण मानवते लोक सुखी समाधानी समृद्ध कशे आसा हें आमकां मोग आसा. आनी एक कठीण झिरो ह्या फेस्टिवलाक आमचे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट जाता. तितूंत भितर माय भारत मेरा युवा भारत ही जे संकल्पनेच्या अंडर यंग लिडर्स डायलॉग म्हणून जो पळय कॅम्पेन आसा ती आमी चड करून हांगा हें करतात, प्रमोट करतात. कारण तितूंत भितर 3 स्टेजींनी कॉम्पिटिशनां जावपाचें आसा. एक क्विज कॉम्पिटिशन जातलें, एक एसे कॉम्पिटिशन जातलें आनी एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन अशें 3 स्टेजींनी जी सर्त जातली. 25 नोव्हेंबराच्यान सुरू जाल्या रेजिस्ट्रेशन. 25 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर पर्यंत तेजें रेजिस्ट्रेशन ऑन आसतलें. तितूंत भितर 15 वर्सां ते 29 वर्सां पर्यंत जे युवा आसा तिणी पार्टिसिपेट जावपाक जाता. ते मागीर NSS वॉलंटियर आसूं दी, NYK वॉलंटियर आसूं दी किंवा कोणूय जेचे पिराय 15 वर्सां ते 29 वर्सां पर्यंत. पयल्या सर्तीक क्वीज जे आसा ते ऑनलायन क्वीज आसा माय भारत पोर्टलाचेर तिणी रेजिस्ट्रेशन करपाचें आनी त्या क्विजाक पार्टिसिपेट जावपाचें. तितूंत भितर देश को जानो म्हणजे इंडिया, वॉट इज इंडिया, 10 वर्सांक फाटल्या इंडियेक कितें जाल्लें आसा तशेंच इंडियाच्या बद्दल जी म्हायती आसा तेजेर प्रश्न विचारले वयतले. आनी क्विजाक जे कोण हें जाता सक्सेसफूल जाता तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑनलायन मेळटली. त्याच भशेन तांकां प्रायजेसूय मेळटली. दुसऱ्या स्टेजी भितर एक एसे रायटींग कॉम्पिटिशन आसा. त्या एसे रायटींग कॉम्पिटिशनाक जवळ जवळ 1000 वर्ड्साचो हे दिल्लो आसा, म्हणजे लिमीट दिल्ली आसा आनी एक काही मुद्दे दिल्ले आसा, ठरावीक मुद्दे जे विकसीत भारत आनी एक विकसीत देश घडोवपाक कारणीभूत ठरतले. तितूंत भितर यूथ डेव्हलपमेंट आसा, विमेन एम्पावरमेंट आसा, अशे वेगवेगळे टॉपिक्स आसा. त्या टॉपिक्साचेर 1000 वर्ड्साचो निबंध बरोवपाचो आनी निबंध ऑनलायन सबमीट करपाचो.